सगळ्यांक जेन्ना खबर आसा कायदो जेन्ना आसा चर्चीक मस्क कंपनीज एनओसी लागना म्हणून तरी सुद्दां मामलेदार एनओसी मागता. ओके, एनओसी मागल्या नंतर कलेक्टर ऑर्डर पास करता की म्युटेशन कर म्हणून, तरी सुद्दां करना. वॉट इज हीज इंटेन्शन? बट तुवें हांवें करप्शन चार्जीस केले ओपनली हावजान गेले खेप, तुमी मागीर एविडन्स मागला, एविडन्स दिले सगळे, आनी तरी तुमी म्हणटा 6 म्हयने तेजी इन्क्वायरी करपाक काडटले. एटलीस्ट इन्क्वायरी करता त्या टायमार यू शूड सस्पेंड हिम ऑर एटलीस्ट ट्रान्सफर फ्रॉम दॅट प्लेस. अदरवायज हाव यू आर गोइंग टू इन्क्वायरी ऑन हिम? आमी जे एविडन्स दिता ते परत तेकाच पावता आनी ही इज ट्रायंग टू हॅरेस द पीपल. नॉट ओन्ली दॅट, इट इज नॉट ओन्ली लिमिटेड टू नाव म्युटेशन केसीस. आमचे जे टेनंट एसोसिएशन्स आसा, मानशेचो पावणे करता आसतना थंयसर करप्शन सुरू केल्लें आसली, कारण तुमी तेजेर एक्शन घेवना. स्पीकर सर, फाटल्या ऑगस्टान हो प्रश्न रेज केल्लो माननीय आमदारान. तेन्ना तेणेन सांगलेलें आपूण डिटेल दिता म्हणून. सेशन सोंपना फुडें म्हाज्या कलेक्टरान ताका पत्र बरयलें तुजें डिटेल दी म्हणून. माननीय आमदारान ऑक्टोबरान डिटेल दिलें म्हाका. स्पीकर सर, डिटेल एक्चुअली डिटेल मागपाचो ऑक्टोबरान डिटेल मागना फुडें एन्क्वायरी इनिशिएट केली म्हणून ऑक्टोबरानसून आतां म्हाका दिसता 4 म्हयने जाले, 6 म्हयने जावंक ना. कळ्ळें? एन्क्वायरी चालू आहा, तेजो निर्णय येना फुडें हांव माननीय आमदाराक कळयतलो. इन्क्वायरी कितलो ते 6 म्हयने ऑलरेडी जाले स्पीकर सर. हांव म्हणटा इमिजिएटली तुमी यू ट्रान्सफर हिम फ्रॉम दॅट प्लेस. कारण तो एविडन्स सगळे काडटा. म्युटेशन केसीस ज्यो आसा, ज्या जाग्याचेर एनओसी नासतना केल्या, तो सगळ्यो फायली तेजेच कडेन आसता. यू ट्रान्सफर इमिजिएटली हिम. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हाजेर इन्क्वायरी केल्या कलेक्टरान, आनी कलेक्टरान ताजेर तो सांगता अशी सगळी स्थिती ना. देर इज नो नीड ऑफ अ सर्टिफिकेट. इट इज व्हेरिफिकेशन टू द सॅटिस्फॅक्शन ऑफ द मामलेदार्स. आतां विथआउट कास्टींग एनी क्वेश्चन ऑन द मामलेदार, तो पळय जे हे सांगता ट्रान्सफर, तो ऑटोमॅटीक जातलो, कारण ही इज प्रमोटेड टू द एडॉक प्रोमोटेड टू द हायर पोस्ट. ज्या मामलेदाराचे चार्जीस आसा, करप्शन चार्जीस आसा, तेका प्रमोट करपाचे आसा. आनी सर, इन्क्वायरी पूर्ण जाल्ली आसा, तो आरोप करता, पण हाजो अर्थ मामलेदाराचेर कितें तरी करप्शन चार्ज बेजिकली होल्ड जाले अशें न्हय. ताका कॉन्ट्रोवर्सी नाका म्हणून ताका थंयच्यान ट्रान्सफर करपाचें रिकमेंडेशन आयिल्लें, पण म्हाका दिसता तें करपाची गरज ना. इज ऑटोमॅटिकली गेटिंग ट्रान्सफर. सर, हेजे पयलीं PWचे इंजिनियरांक फक्त पेपराचेर बातमी येयल्या म्हणून तुमी सस्पेंड केले, आनी एका हांवें एविडन्स दिले, तुमी एक्शन घेवंक शकना. मिनिस्टर कितें उलयता पळय, ते मिनिस्टरान आनी MLAन सबस्टेन्शिएट करचें. आमी केन्नाच पेपराचेर बातमी आयली म्हणून कोणाकूच सस्पेंड करूं ना. वी हॅव ऑलवेज गॉन थ्रू द प्रॉपर प्रोसिजर. वी हॅव फावंड आउट प्रायमा फेशिया समथींग एक्झिस्ट, आनी ताज्या मुळे आमी केला. आतां हे मामलेदारांचे प्रॉब्लेम जे आसा पळय, ते थोडेशे बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ स्टाफ. ही इज ऑल्सो अवेर ऑफ इट. जाय तितले मामलेदार ना, जाय तितले डेप्युटी कलेक्टर ना, ती संख्या वाडोवपाचें हें केलां. स्पीकर सर, हांवें एका म्हयन्या पयलीं सुद्दां स्पेसिफीक रेव्हेन्यू मिनिस्टर एक्शन घेयना म्हणून CM तुमकां 2 नोट घातलेले आसा रिगार्डिंग द मानशेच्या बाबतींत कशें करप्शन तेजें चालू आसता. तुमी वाचला काय नको, अदरवायज तुमी साद्या मनशान सुद्दां जर कोणी कंप्लेन केली, तुमी रोखडेच इन्क्वायरी म्हणून नोट धाडटा. पूण ह्या हाजेर कित्याक तुमी इन्क्वायरी म्हणून अजून हें करूं ना म्हाका खबर ना. 2 म्हयने पयलीं हांवें 2 नोट धाडलेले आसा, अजून काय जावं ना. श्री Alex Reginald. I want to ask one small question. Just 1 minute, Mr. Speaker. My question has not been answered because he mentioned it in the House. I am asking him, the minister, whether temples can sell the land, because he mentioned that. So I thought that something new has come up. No. You see, the question is not whether to sell temple land or not to land. That is not the question here. The question is whether temples require a caste certificate. That is his question. Now your supplementary is whether temples are allowed to sell properties. No, since the minister, Honorable Speaker. No, my answer the minister mentioned that whether you see it's temples, lands being sold, whether they require. That is why I am asking, because Speaker sir, this is a specific question. Temple, church, mosque, caste certificate लागता की ना पळय ती. माझो आन्सर आसलो नो. आता प्रॉपर्टी विकूंक जाता की ना जाता पळय ते प्रत्येकाक कायदो आहा. टेम्पलांक माजनिया लॉ आहा, चर्चींक आमचे म्हाका डायसन काउन्सिल बिशपा कडसून परमिशन लागता. ते तेंचे वेगवेगळे तेंचे प्रोसिजर आहात. तांकां वेगळो प्रश्न जाय पडटा. सो माय आन्सर वॉज दॅट दे डोंट रिक्वायर कास्ट सर्टिफिकेट. Because the mutations are done after sale deed. The sub-registrar is empowered to check whether he comes from which caste, which
फेलिंग which he will not register the sale deed. मागे आनी पोत्तून आनी कित्याक कास्ट सर्टिफिकेट मागपाची म्युटेशन करता असो मामलादारा न्हू. सिंपल क्वेश्चन. बिकॉज सर हें प्रोविजन घातलेलें कितें आहा शेड्यूल्ड ट्रायब जमनी आनी शेड्यूल्ड कास्ट जमनी बेकायदेशीर विकच्यो न्हू म्हणून. हे प्रोटेक्शन त्या लोकांक तेंच्यो जमनी उरच्यो म्हणून. खूब जाण लोक भानगडी करून तेंच्यो जमनी अपसप करतात आनी विकतात म्हणटा हें तेंकां प्रोटेक्शन. आतां हे सगळ्यांक त्रास जाता मान्य करता हांव, पूण समाजाक थोड्या प्रोटेक्शन दिवकूच जाय. ते कायद्यान दिल्लें आहा. स्पीकर सर इन्क्वायरी चालू आसा. स्पीकर सर इन्क्वायरी चालू, ही इन्क्वायरी चालू उरतली आनी तुमी केन्ना पासून आमकां ते हेजेर एक्शन जातली काय केस ही क्लोज जातली? स्पीकर सर फुडल्या सेशन पासून ताका हांव कितें जालां तें सांगून दिता न्हू. प्रश्न क्रमांक 3 से सुभाष फळदेसाय. Speaker sir, माझो प्रश्न आशिल्लो whether the government has identified the Salavalim Dam project affected people who have not been allotted agricultural plots nor compensated. Speaker sir, 30-35 वर्सां जालीं साळावलीच्या डॅमा खातीर ज्या लोकांनी आपल्यो जमनी घरां सोडलीं तांचे खातीर एक प्रोविजन आशिल्लें की घरा खातीर तांकां 400 स्क्वेअर मिटर जमीन आनी तांकां लँड कल्टिवेशना खातीर 10,000 स्क्वेअर मिटर अश्यो जायत्यो फॅमिली पयलीं उरल्यो. तातूंत भितर 89 फॅमिलीज त्यो आयडेंटिफाय केल्ल्यो इनिशियल स्टेज. म्हणटो इट वॉज ब्रॉट डावन. अशे कितले फॅमिलीज आजच्या डेटी भितर अश्यो आयडेंटिफाय जाल्ले आसात? माननीय मंत्र्यांनी म्हाका उत्तर दिवचें की कितले फॅमिली आतां उरल्यात तांकां प्लॉट मेळना. स्पीकर सर, आतां पर्यंत 72 फॅमिली आसा तांकां प्लॉट मेळ्ळे ना. डिपार्टमेंटान गव्हर्मेंटान प्रयत्न केल्ले की तांकां 100 स्क्वेअर मिटर दिवचे म्हणून, पूण तेंच्यांनी काही टेक्निकल कारणांक लागून ते एवॉयड केले आनी त्या खातीर तो 72 लोकांचो प्रश्न आहा जो अजुनूय सुटोंक ना. आनी हो प्रश्न सुटचो म्हणून आमी थंय हे 72 फॅमिलीज आहा जेंकां अजुनूय प्लॉट अलॉट जावंक ना, ह्या लोकांचो प्रश्न सुटचो म्हणून आमी ऑनरेबल मेंबराच्या सकयल एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली आहा आनी त्या कमिटीचो म्हाका दिसता 27/11/12 ह्या तारखेर त्या कमिटीची मिटिंगूय जाल्या. स्पीकर सर, हे 72 जे लोक आहा हेंचे एग्जॅक्ट कितें डिमांड आहा आनी तांकां कितें जाय हें आमी त्याच कमिटीक सांगल्यार तुमी हे तुमचो कॉन्क्रीट प्रपोजल आमच्या फुड्यान हाडा. मागीर गव्हर्मेंट चीफ मिनिस्टर आमी बसून तेचेर कितें तें सोल्युशन काडून हो इतके वर्सां पेंडींग आहा हो प्रश्नाचो आमी सुटावो करतले. स्पीकर सर, ह्यो 72 फॅमिलीज ज्यो आसात त्यो 89 वेल्यान 72 हाडटा आसतना ह्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतली ना. आपल्याली केस कित्याक लागून भायर उडयली हाजें तेजें उत्तरय मेळना. दुसरी गजाल आसा की थोडी अश्यो फॅमिली आसात जांकां प्लॉटय मेळ्ळे आसा आनी त्या वेळार कितें करताले, प्लॉट नाका म्हणटा ताका 4 लाख रुपया कॉम्पेन्सेशन दिताले. खुबश्या लोकांनी 4 लाख रुपया कॉम्पेन्सेशन घेतले आनी प्लॉटय घेतले. अशे डबल बेनिफीट घेतिल्ले आसा. म्हाका दिसता की सरकारान हे जे डबल बेनिफीट आसात तांकां ते 4 लाखांचे आयदर कॉम्पेन्सेशन तांचे रिटर्न घेवपाचें नाजाल्यार हे ताब्यान घेवपाचे जे प्लॉट्स दिल्ले आसात दोनी बेनिफीट, आनी हे जे मेळनात तांकां दिवपाक जाय. दुसरी गजाल स्पीकर सर, हांव मंत्र्यांच्या निदर्शनाक हाडूंक सोदतां ती इलिगल एनक्रोचमेंट हो खूब प्रमाणान जाल्लो आसा. ज्यो मोकळ्यो एक्वायर लँड आशिल्ली आनी कोणाच्या ताब्यान नाशिल्ली थंय भरमसाट प्रमाणान एनक्रोचमेंट जाल्लो आसा. हे सगळे एनक्रोचमेंट काडून तांकां एक कडेन खंय जर जागा दिली जर जायत जाल्यार ही लँड फ्री जातली आनी ह्या 72 किंवा आमी 89 म्हणटात त्या फॅमिलीक ही जमीन दिवपाक मेळटली. म्हणूनच आनी तुमी जो प्रश्न मंत्र्यांनी काडलो आसा की तांकां लँड दिवपाक केल्ली ती लँड स्पीकर सर 100 स्क्वेअर मिटर म्हणजे 20 पॉयंट प्रोग्रामाक बी दिना तशें 100 स्क्वेअर मिटर ते केन्ना एक्सेप्ट करचे ना. बिकॉज दे हॅव लॉस्ट दी लँड आनी दे हॅव लॉस्ट देयर हावज.
एक्वायरींग प्रोसिजरा भितर. म्हणून ते म्हणटा की आपल्याक एक 10,000 प्लॉट आनी घर बांदपाक 4,000, वीच तांचो डिमांड आसा तो सारको आसा, कारण बाकीच्या सगळ्या लोकांक सेटल केल्ले आसा. म्हणजे आतां मंत्र्या कडेन मागणी इतकीच आसा की ही जी एनक्रोच जाल्ली लँड आसा ती फ्री करून घेवपाची. एनक्रोच जाल्ले ते तांकां जर खंय जर एकठांय हाडून जर दिले तांकां घर बांदपाक, दुसरी डबल बेनिफीट आसा तांकां काडून ही लँड, अशें कितें प्रोविजन आसा काय कितें सरकारा कडेन? स्पीकर सर, जे ऑनरेबल मेंबरान जे सांगलां की ज्या लोकांनी ऑलरेडी प्लॉट घेतलेले आहा तेंच्यांनी प्लॉटूय घेतल्या आनी दुसरी जमीन एनक्रोचमेंट करून ठेयल्या. आनी ह्या सगळ्या हेचेर हे म्हाका दिसता ती लोकल तुजी कमिटी आहा पळय न्हू, हें कॉन्क्रीट जर चित्र तूं सारकें खरें चित्र जर दिशी स्पश्ट जाल्यार कळटलें की बाबा कितें ज्या लोकांनी डबल बेनिफीट, थोड्यांच्यो सनदी कॅन्सल करपाक लागून मामलेदाराक आमी ऑर्डरी दिल्ल्यो आहा. पुणून इवन देन ते तुमचे कडसून जर सारकें येत जाल्यार म्हाका दिसता तेचेर हे फाटले जो घोळ आहा तोय सगळो क्लियर करून हे जे 72 फॅमिली आहा ह्याय 72 फॅमिली आहा आमकांय कळटा ते 100 स्क्वेअर मिटरान तेंचें कांय जायना. पूण ते सुद्दां एक ते कमिटीन बसून तेचेर एक डिसिजन घेवन तांकां न्याय दिवपाचे आमी प्रयत्न करूंक जाय. माननीय मंत्र्या कडेन एकच विनंती आसा की एक मेन कमिटी आसा ती अजून कॉन्स्टिट्यूट जाल्ली ना. ती कॉन्स्टिट्यूट जाली जर जाय ती सब कमिटी ज्या जाग्यार हांव चॅरमॅन आसा तांची जी फायंडिंग्स आसात किंवा तांचे जे रेजोल्युशन्स आसात ती ह्या कमिटी कडेन घालपाक जाय, ती बेगीन कॉन्स्टिट्यूट करची. फुडलो प्रश्न क्रमांक 4 श्री अलेक्स. Sir, I am permitted to ask question number 4A. Speaker sir, answer as per cycle style. Speaker sir, this is a question where it is all about road shows and exhibitions. In this whole question, I had complained that first part is that there is an impalement. Now this impalement, I will ask the Honorable Minister whether the same impalement has been followed during the last government, which they said, everybody said there were scams. Same procedure is followed now also, because I complained on 20th, exactly on 20th, on 1810, I complained to the Chief Secretary that umke tenders, that e-tendering process, umke partisan koitle mon. I gave a list of the names who is going to get the tenders. Subsequently, the list, the parties which got the tenders also were the same. Now, what is the whole nexus? Whether it is set, whether what is happening, because even if you go to see how much money has been spent, the money is doubled. So I'd like an answer from the Minister. What is the procedure? Whether that e-tendering was set, even e-tendering cannot be set as per rule. I don't know whether it is some IIT mistake or what. But this should not happen. These things should not happen for the simple reason that it is public money. Here we are talking of truck effect. Sir, how does he know in advance? Is it part of cartel? Even before the tender is opened, yeah. How does he know that who is going to get the order? That is the inquiry. I am giving you basis of who is going to get it. Even how I am going to get it. I am an ordinary person. Vijay, I am an ordinary person. Speaker sir, I am an ordinary person. I have come to know. I am not a magician. I have come to know who is going to get it. In advance before the last date of the tender, that means you are part of the cartel. Part of the cartel. See, Speaker sir, part of the cartelment, you cannot run away from your problem. Oh no. Just by accusing somebody else, I cannot get away. Come to the point. I want the Minister to answer the point. Speaker sir, गेल्या गव्हर्मेंटान कितें पायगडे घालून दिल्या वो कितें रुल्स घालून दिल्या ते एक्झॅक्टली आमी फॉलोअप करिना हेच म्हाका ऑनरेबल MLA आहा हेका सांगपाचें आसा. म्हाका तुमकां इतकें सांगपाचें आसा की गेल्या सरकारान जे कितें एम्पॅनल केलां जे एम्पॅनल केलां तेज्या प्रमाणे टेंडर काडल्या वयता. टेंडरान कोण येतलो आनी कोण येवपाक जावो पळय तें
टेंडर उगडल्या नंतर कळटा. हांव तुमकां एग्जाम्पल म्हणून एक सांगता. गेल्या एक म्हयन्या पयलीं जे हेरिटेज फेस्टिवल मडगांवां जालें